चेड्याची गाडी पोवन बावडी कितली हर्ट जाली ती पळया, कितली रडली ती पळया. माझे घे म्हणून फ्रेंड, पण म्हाजो जेन्ना एक्सिडंट जाल्लो आनी 2 वर्सां जेन्ना हांव खाटी जाल्लो, म्हाजो एकूय फ्रेंड म्हाका मेळपाक येवंक ना घरा. तो भुरगो बाबडो पळय घरा वयतालो. तेणी केन्ना चिंतलेले बाबडे आयज आपणाचो लास्ट डे ह्या संवसारान म्हणून. ही तुम्ही व्हिडिओ पळयात गायज. त्या भुरग्याची पळय मामी हाबडाच्या पोराची धाकट्या चेड्याची गाडी पोवन पळय कितली रडटा पळय ती. तिका असो दिसलो की आपणाचो चेडोच फुड्यान आसा खडे, तोंडा फुडल्यान आपणाचो चेडोच आसा कसो. चेड्याची गाडी पोवन बावडी कितली हर्ट जाली ती पळया, कितली रडली ती पळया. ही आमी न्यूजार पयली आनी इवन आय फेल्ट बॅड. म्हाका खूब वायट दिसले पोवन सारखे. पळयात ती माय बाबडी कितली त्रास काडटा, कितले तेजेर बॅड फील जाता आसतले पळय, कितले वायट दिसता आसतले तिका आपणाच्या चेड्याची गाडी पोवन. तुम्ही पळयली आसतली व्हिडिओ पळयली आसतली जेन्ना हांव आनी अंकिता हांगा बसलेले, अचानक म्हाज्या तोंडा फुडल्यान ती न्यूज येयली आनी ती माय बाबडी आपणाच्या गाडये फुडल्यान, चेड्याच्या गाडये फुडल्यान पावोन इतली रडोंक लागली. तेका असो दिसलो की आपणाचो चेडो खरो उबो आसा कसो थंय. न्हू कितले वायट दिसला आसतले तिका. आनी गायज ही व्हिडिओ करपाचें कारण कितें जाणाय, तो बाबडो जेस्टर आयज संवसारान ना, पण तेजी मामीक हे त्रास. सो दीत एवरी डे ती सकाळी उठतली पयली आपणाच्या चेड्याची चिंततली, आपणाचो चेडो ना. दुसरे दिसा परत रिपीट, एवरी टायम एवरी इयर लायफ टायम मरसर आपणाचे चेड्याचो उगडास काडटली. पण हें घेवन हांव तुमकां तुमकां सगळे समेस्त म्हाज्या भावांक, स्पेशली फॉर बॉयज, ओके, जे म्हाज्या सारके आसा पळय, गाडयेचेर मस्ती करतात. हांवें तरी मस्ती कमी केल्या गाडयेचेर, बट तुमी कोणी भाव, म्हाजे भयण, कोणी गाडी फास्ट चलयतात, कोणी गाडी घेवन खंय भायर भोंवंक वयता, प्लीज तुमच्या ड्रायव्हिंग स्किलाचेर, रायडिंग स्किलाचेर प्लीज कंट्रोल दवरा. कित्याक आयज काल कोणाचीच गॅरंटी ना. तो बाबडो भुरगो पळय आपणाचो बाबडो घरा वयतालो, माय कडेन वयतालो आनी वाटेर तेज्या वांगडा कितें जालें पळय. तो बाबडा शांत भुरगो सारको, तो बरो भुरगो. म्हाका खूब म्हाजे फ्रेंड्स सांगता की तो खूब बरो भुरगो आसलो म्हणून. भायर कामाक आसतालो, बरो भुरगो, हेल्पफूल, लोकांक हेल्प बीन करप खंय. तो खूब व्हेरी बिलोंग टू अ गूड फॅमिली. पण तेज्या वांगडा ते जालें तें पळोवन आमकां नाका जालें सारकें. न्हू म्हाका खरें वायट दिसलें. तुका मेन थिंग कितें आहा जाणां गाय, जेन्ना आवय बापूय आसतना तिच्या भुरग्याक कितें जाता पळय, तेन्ना सगळ्यान चड दूख म्हणटा ते आवय बापायकूच जाता. ना खंयच्या फ्रेंडांक जावचें, ना खंयच्या गर्लफ्रेंडांक जावचें. सारकें न्हू वे. ऑफकोर्स मायक कितले त्रास जाता, आवयक कितले त्रास जाता ते म्हाका विचार तूं, म्हाका खबर आसा. आनी एवरी टायम जेन्ना म्हाजे असले भुरगे, हांव म्हाजें सांगता, हांव जेन्ना गाडी घेवन भायर सरता तेन्ना म्हाजी मम्मी फाटल्यान कितें चिंतता आसतली, म्हाजो चेडो आयज पणजे गेला, म्हाजो चेडो आयज मडगांव गेला, बेगीन घरा येयल्या पुरो, बाबडो सारको आसा काय ना, कितें जावंक बी ना, अशें टेन्शन आसता आवयचें. आनी तें टेन्शन म्हाका आयज ते न्यूज पळोवन कळ्ळो, तो व्हिडिओ पळोवन कळ्ळो म्हाका. ती माय बाबडी त्या गाडये फुडल्यान रावल्या, इतली दुखानी रडटा. तिका अशें दिसलें आपणाचो कितें म्हणून सांगू, आपणाचो चेडो तोंडा फुडल्यान आहा कहो दिसलो न्हू. सो गायज तुमकां हांव परत एकदां सगळ्यांक सांगूंक सोदता, समेस्त म्हाज्या भावांक सांगूंक सोदता, आयज काल यंग ब्लड म्हणटा पळय तेंकां गाडयेंचो खूब शॉक आसा. तुमी तुमच्या वाटेन रायट आसतात, किंवा तुमी तुमच्या वाटेन रॉंग आसता. एकदां तुमी रायट आसता, फुडलो मनीस रॉंग आसता. गाडी घेवन झप्प करून हांगा फुड्यान येता आनी मनशाचो टायम केन्ना कितें जायत तो सांगूय ना. म्हाजोय एक्सिडंट जाल्लो, तुमकां खबर आसा, हांवें म्हाजे व्हिडिओज घातल्या. दॅट वॉज हॉरेबल. म्हाजी जी लायफ आसली ते एक्सिडंट जाल्या उपरांत, इट वॉज टोटली डिफरंट. म्हाजे घे म्हणून फ्रेंड, पण म्हाजो जेन्ना एक्सिडंट जाल्लो आनी 2 वर्सां जेन्ना हांव खाटी जाल्लो, म्हाजो एकूय फ्रेंड म्हाका मेळपाक येवंक ना घरा कडेन. अवी तूं कसो आहा रे, बरो आहा मरे, तूं सारको आहा मरे, कोणूच येवंक ना मेळपाक. न्हू कोणाक काय पडलेलें ना, कोणाक कांय पडलेलें ना. सगळ्यान पयलीं म्हाका आवय म्हाजी उठोन टॉयलेटीन व्हरताली, भोक लुमयताली. तुमकां खरें सांगता, इट इज अ फॅक्ट ऑफ लायफ. आवयक आनी बापायक आनी भयणीक आनी भावा शिवाय भायल्या कोणाकूच तुमची कांयच गरज ना संवसारान, कोणाकूच गरज ना. सो ह्या खातीर हांव तुमकां परत सांगता गायज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आसा तुमचेर. मातशें अंडरस्टँड जाया, अंडरस्टँड करा, तुमच्या पेरंट्सांक अंडरस्टँड करा. नाल्यार ती बाबडी पळय माय पळय तेजी, त्या जेस्टराची इतली रडटा, दुख्खानी रडटा बाबडी. म्हाका खरें वायट दिसलें बाबडे त्या मायचे दुखा पळोवन, जे भाशेन ती रडटा पळय, ती दीस रात रडटा बाबडी.
ते पळोवन म्हाका जाल्यार खूब वायट दिसलें सारकें, हिसपा भायर वायट दिसलें. देवान केन्नाच कोणाक असो असले दीस दिवंक जायना न्हू का? कितें म्हणूंक कोणाकूच सोदता दिवंक तूं? जायना. तूं कितें कोणाकूच. म्हणूंक सोदता? कितें जाता आसतलें त्या आवयचेर, सगळ्यांत चड दूख जाला आसतलें तिका. मेन थिंग कितें आसता जाणां गाय, तुमी गर्लफ्रेंडाक मेळपाक सद्दां फास्ट वयता, कोण शोना आहा तेंकां शो मारूंक सोदता नवे, अशें कट मारता तशें कट मारता. पूण हांव तुमकां एकूच सांगता, कोण शोनाक पटोवपाक अशी गाडी चलयता पळया, तुमकां समज कितेंय जायत न्हू जाल्यार शोनाचें काय जावचें ना. शोनाक आनीक थोड्या दिसांनी दुसरो न्हवरो गावतलो न्हू हवे. तुमच्या आवयक तुमचो असलो भुरगो मेळचो ना, हें हांवूय तुमकां सांगूंक सोदता. तुमच्या शोनाक बरे शोना मेळटले, बट तुमच्या मायक तुमच्या सारको भुरगो, तुमच्या सारकें भुरगें परत रिटर्न केन्नाच मेळचें ना. नशीब ना केन्ना मेळपाक. ही लायफ सारकी डिफिकल्ट. आयज संवसारान कितें आहा जाल्यार फाल्यां ना. तो भुरगो बाबडो पळय घरा वयतालो, तेणी केन्ना चिंतलेलें बाबडे आयज आपणाचो लास्ट डे ह्या संवसारान म्हणून? तेणी बाबड्यान चिंतूंक नासलें. तेच्या मायन बाबड्यान चिंतलेलें आपणाचो चेडो बाबडो थंय भोंवंक गेला, तो बाबडो आयज सांजचो येतलो घरा कडेन. तेणी बाबड्यान चिंतूंकूच नासलें की बाबडो चेडो फाल्यां आसचो ना म्हणून आपणाचो. सारकें. दुसरी गजाल म्हणटा पळय ती, जी जेस्टराची मामी बाबडी त्रास काडटा ते तुमकां, तुमच्या आवय बापायक त्रास जाल्लेले नाका जाल्यार प्लीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज आतांच अंडरस्टँड करा की तुमचेर कितले रिस्पॉन्सिबिलिटीज आसा पळय ती. तुमच्या मायची, पायची, फॅमिलीची, कोण काजारी असता त्यांच्या भुरग्यांची, बायलेची. आणि गाडी चलयता आसतना 1000 फावटी चिंता गायज, गाडी, उजो आनी उदीक हेंचे कडेन केन्नाच खेळ खेळनाका. आनी आयज काल मनीस पासून तशेंच जाल्लेलें आसा. जे न्यूजार कळोन येता आमकां जेस्टरा बद्दल, जाल्यार म्हाका खरेंच कोणाचेर ट्रस्ट ना आयज काल. तेजे बाबडे भांगर काडले आनी कितें कितें अशें खरेंच वायट दिसलें पळोवन. आनी म्हाका एकदां जेस्टरान लाँग बॅक अरावंड 1 year ago आमकां कोणाक प्रतीकाक एकदां हेल्प केल्लेली, म्हणजे तो ल्हान भुरगो, ताका एकदां हेल्प केल्लेली तेणी. आनी अशें हेल्पींग नेचर आसता संवसारान. पूण तेजे खूब फ्रेंड्स म्हाका सांगताले की ही वॉज अ व्हेरी गूड पर्सन म्हणून, बरो सारको लवींग एंड कॅरींग अशें हें बीन ना तेजे खंय. आनी पळय एक टायम थोडे दीस पयलीं, 1 म्हयनो पयलीं तेजो चेडो आपणाच्या माय वांगडा आसलो आनी आयज संवसारान ना. आनी अशेंच आयचे बरे बरे जे यूथ आसा, बरे बरे ल्हान ल्हान भुरगे जे बरे हार्ड वर्कींग आसा, ते बाबडे देव रोखडोच घेवन वयर वयता. आनी जे बाबडे कोण गांजा ओडटा, कोण आनीक कितें ओडटा, कोण सोऱ्यान आसता, कोण आनीक कोणाची बायलांची चेडवांची फकाणां करपाक बिजी आसता, तो संवसारान ह्याच संवसारान आसा. आनी आयज तो ह्या मनशा वांगडा ह्या मनशाक त्रास करता, फाल्यां त्या मनशाक त्रास करता, हेका करता तेका करता. पूण जो बरो भुरगो आसता, जेस्टरा असलो, तो केन्नाच त्या संवसारान ना. देव तेका रोखडोच घेवन वयता. आनी जो त्रास करता हेका तेका तेजे कितें म्हणटा ती लायफ सारकी चड म्हाका अशें दिसता. हांव कितें उलयता तें रायट उलयता, रॉंग उलयता, तुमी म्हाका सांगा. आनी जेस्टराक, ह्या भुरग्याक यांग बाबडो तो कोण कोण वळखता, कोण कोण वळखताले हें म्हाका व्हिडिओच्या कॉमेंट सेक्शनान कॉमेंट करून सांगा. आनी कोणूय जेस्टराक आमच्या वळखताले तेच्या बद्दल एक कितें तरी बरें, एकूच कितें तरी बरें, एवरीबडी जे कोणी तेका वळखताले, एकूच कितें बरें कॉमेंट सेक्शनान कॉमेंट करून सांगा की ही वॉज लायक दीस, ही वॉज लायक दॅट. ओके, सो एटलीस्ट एवरीबडी वील सी माय कॉमेंट सेक्शन. आनी हांव तुमकां सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता, आयचो हो व्लॉग तुमी पळयता जाल्यार आमचो कॉमेंट सेक्शन चॅक करचें आनी पळोवचें कोणी कॉमेंट मारला जाल्यार तेच्या बद्दल, आनी कितें उलयता तेज्या बद्दल पळय तें. ओके, आनी परत एकदां जेस्टराच्या मामींक आंटी, मे गॉड ब्लेस यू. देवान तुका खरेंच शांती दिल्या पुरो तुज्या इतले तुवें पेन, इतलो तुवें त्रास काडला ह्या म्हयन्यान, एका म्हयन्यान तुवें जो त्रास काडला तितलो म्हाका दिसना एक आवय आपणाच्या भुरग्याक पोटान दवरता 9 म्हयने, त्या टायमार पासून तुवें इतलो त्रास काडला आसतलो. हांव देवा कडेन मागता देवान तुका राखल्या पुरो म्हणून, तुजे सगळे पेन पयस केल्या पुरो म्हणून. आनी गॉड ब्लेस यू आनी बरी राव. आनी वी आर ऑलवेज दे, इवन आय एम जस्ट लायक युअर सन.
सो गॉड ब्लेस यू आंटी आणि मोग असो.